संवसाराक आयल्या एक आवय मुखांत्र आवय संपूर्ण मोगाचें प्रतिरूप. देव आमच्या दिश्टीक दिसना देखून ताणें आवयाक रचले म्हणली सांगणी आमचे मदें आसा. एक आवय आपलें सर्वस्व तिच्या भुरग्यांक दिता. ती भुरग्यांक जल्म दिता मात्र न्हय, त्या भुरग्यांच्या सर्वांगीण वाडावळेक कारण जाता. जशें आमकां सैमीक आवय आसा तशेंच आमकां एक आत्मीक आवय आसा. ती जावन आसा आमची सर्गींची आवय भोवभागेवत अवकार मोरी. त्याच सर्गींच्या आवयक आमी कार्मेल माय म्हणल्या नांवान उलो करता. ती आमची आवय आनी शारोतीण. कार्मेलीत व्हड कठीण संकश्टाक वळख जावन नास जावच्या हंतार आसतना मोरीन बेंतीन दिवन आपूण तुमकां राखतली म्हणली बासवणी दिल्ली. तीच बेंतीन आमकां सर्वांक बचावची खुणा जावन आसा. ती बेंतीन आमी न्हेसतना मोरयेच्या शेगुणाचो उगडास काड तिचे बरी शेगूण बरीत जिणी आमी जियेल्या जाल्यार खंडीत जावन आमी बचावी जोडूंक शकतल्या. तीच कार्मेल माय आमच्या ह्या संवसारी पयणार बरवशाची यात्रीक जाल्ल्या आमकां तिच्या मोगाचो सांगात दिवन देवाचो मोगाचो अनुभव जोडूंक प्रेरण जावन आसा. हें तिचे फेस्त संभ्रमूंक जमल्ली आमी सर्वां तिणें देवातावन आमकां मागून धाडल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवया आनी तिची मजत मागून तिच्या मानतां भितर आमकां ह्या संवसाराच्या वायटा अनवरातावन शाबी सांबाळ म्हूण मागया. आतां उबी रावून प्रवेश गितां सवें प्रधान याजकाक आनी हेर सांगात याजकांक स्वागत मागया. Mate
आम्ही आयल्या भाऊ भयणीचे मोगा वेळी जेजू तुझो मधुर संगात मुक्ता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा असो मोग आणि पवित्र आत्म्या असो एकवट तुमचे सवे आसूं जेजू ख्रिस्त ते मोगाळ भावां भयणीन आणि भुरग्यांनो हप्त्याच्या पास्काच्या दिसा हांगासर येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती कार्मेल मायेची परब संभ्रमच्याक सांगात जमल्या हांव एका काळजाची एका मनाची जावन हांगासर आमी आयल्या वाजता भाग्यवंत हांव क्वार मोरी आमच्या यात्रीक पयणाची भरवसो जावन आसून आमचे खातीर देवा लागीं विनाती करता तिची प्रत्येक मजत आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचे खातीर तशेंच सगळ्या संवसारा खातीर आनी संवसाराची शांती खातीर आमी मागया हे मिसाचें बलिदान फावो त्या काळजान आमी पेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया देवा आतावन पातकांचें भोगसाणें मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट काडून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान होमचो अपराध होमचो मोठा अपराध ह्या पासून देवसुदां संकार कोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Eva Bapache
सर्वेस्परा देवा, कार्मेल वोर्द तुझ्या पुताची आवय जावन आसचे भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या मानाक समर्पित केल्ली जाय जाय म्हूण तुवें खुशी वेली. आज तिका आमी मान करताना तिच्या प्रार्थना मारिफात तुजो पवित्र दोंगोर जावन आसच्या क्रिस्त आमच्या सम्या थंय आमकां व्हरून पावय. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवडकी चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. एलिया कार्मेल दोंगरार सोडलो आनी धरणीर साश्टांग सर पडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या धोंपरा मदें घाली. ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें, वयर चड आनी दर्याचे कुशीन पळय. ताणें वयर चडून पळयलें आनी म्हळें, कांयच ना. ताणें ताका म्हळें, परतून 7 पावटी थंयच वच. 7वे पावटी सेवकान म्हळें, मनशाच्या हाता येदें एक खूब दर्यांतले वयर सरता. एलियान म्हळें, वच आनी आहाबाक सांग, तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवचे पयलें सकला वच. थोड्या वेळान मळब कुपांनी काळें जालें, वारें वाडलें आनी धारींनी पावस पडलो. देवाचें उतर. तुझी सशी मोरये आमकां तुजो पाटला आमी करतल्या. तुझी सशी मोरये आमकां तुजो पाटला आमी करतल्या. सर्विस्पोरा तुझ्या पवित्र दोंगरार वस्ती करूं कोणाक फावो जाय. जो कोण नितळ जिणी जियेता, न्याय नितीन चलता. काळजांत आवून तुलयता, असल्या वावो जाता. तुझी सशी मोरये आमकां तुजो पाटला आमी करतल्या. जो कोण पेल्या अन्याय करिना, शेजाराचे नाव पाळ करिना. जो कोण अनव्या मनशाक कांटाळता, देव बिरान तेच्याक मानता. आपलो जिबेन निस्काचार उलयना, असल्या फावो जाता. तुझी सशी मोरये आमकां तुजो पाटला आमी करतल्या. तुझी सशी मोरये
सां पावलून गालात घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, नेमळो काल भरती जातास देवान आपल्या पुताक धाडलो. एके स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रकाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारिसदारी तूं जालाय. देवाचें उतार हें. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. जुआंव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हेने जेजूची आवय, त्याच्या आवयची भयण, क्लेयोफासाची पोतीन मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या खुर्साचे बगलेन उबी आसली. आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये थावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचें उतर हे. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावां भयणीनो, कार्मेल मायाच्या मांतांत वाडिया अखंड भरवो शांत. Clothed in Carmel's mantle, rooted in home. ओ ध्येय आयचें देवाचें उतर नियाळटा आसतना आमकां आधार असो जाता. कार्मेल मायेचो मांत म्हणटा आसतना त्या शब्दाचो अर्थ इल्लेशें चिंतून पळयल्यार बरें. कोंकणींत मांत म्हणटा, थोडे फावटी सवाल उदय पुरो, मांत म्हळ्यार कितें? इंग्लिशांत मॅन्टल, पोर्तुगेज भाशेंत मांतो, लाते भाशेंत मांतेल्लुमी म्हणटात, आमिक्तूस म्हणटात.
म्हणजे नेसनाच्या वयर पांगोरचो शेलो आनी नेसना वयर पांगोरचो हो शेलो गरजेचो राखवण दिवचो आनी ताका एक उद्देशी आसा. कार्मेल मायेच्या मांतांत वाडचें जियेवचें म्हणून समजाचें जाल्यार भौशा आमी ल्हान भुरग्यान आवयच्या कापडाच्या पालव्याक धरचें समजल्यार बरें. सुमार 40-50 वर्सां आदीं आमी गेल्यार ल्हान भुरगें आवयच्या पालव्याक धरून चलता आनी तो आवयचो पालो भुरग्याक भारीच गरजेचो. कित्याक भुरगें भिजलें जाल्यार आवय त्याच पालवांत माथें पुसता आनी भुरग्याक तो आवयचो पालो सदांच गरजेचो. कालय हाताक मेळ्ळें जालें आवयचो पालो विग्गी मेळटा आनी तो पालो रक्षण दिवचो भद्रते दिवचो संकेत. प्रत्येक जावन पयलींच्या काळार गाद्या मेरान चलोवण्याची वाट ह्या गुड्यांतल्यान चलोवण्याची वाट आनी त्या वेळार आवय मुखार येता आसतना धाकटें भुरगें आसा जाल्यार धाकटो शेरको आसा जाल्यार आवयच्या पालव्याक धरून सुवेता आनी मोदेन त्या कडेन आवयन जोर करूंक आसा पालो सोड रे विगी चलोवंक जायना गी तुका म्हणून. ते एका मिनटाक मात्र आनी एका घडये परतून पालो धरचेच पूण बापूय आसा जाल्यार सारकें चलोवंक जाता. ही सगळी आमकां कळीत अशी गजाल. कित्याक म्हळ्यार थंयसर भोगनाचें चिंताप आसा. रक्षण भद्रती आनी थंयसर आसचें तें धैर्य म्हणलें चिंताप विश्वास म्हणलें चिंताप बळवंत आनी असलेंच चिंताप आमी आमचे सर्गीचे आवयक आंवपार मोरयेक लागू करयेत. ह्या संवसारांत आमी यात्रीक कशें पयन करता आसतना भाग्यवंत आंवपार मोरी आमच्या हाताक धरून चलयता या आमकां चलोवंक आधार दिता. ताच्या चड जावन तिच्या हाताक धरून आमी चलता आनी तोच जावन आसा गुर्त कार्मेल मायेचो मांत. देखूनच बेंतीन बायलो एक गुर्त जावन आमी घालता आनी कार्मेल माय जेजूची माता आमकां रक्षण कशें धैर्य कशें आमी समजून घेता. देखून यात्रीक जावन आसच्या आमकां भावड तसो दोंगर सोडच्याक आंवपार मोरी आधार दिता. देखून भाग्यवंत आंवपार मोरयेच्या मांताक धरून भावड तसो दोंगर आमी चडटा. देखून ह्या भावडाच्या दोंगरा विशयांत आमी नियाळया. पयल्या वचपांत कार्मेल दोंगरा विशयांत आमी आयकलें. रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत एलिया प्रवादीन त्या कार्मेल दोंगरार करची ती घडीतां आमी वाचता. 2 घडीतां आसात. पयलें घडीत त्याच कार्मेल दोंगरार एलिया प्रवादीन हेर बाल प्रवादींक सांगात हाडिल्लें घडीत. तें आमकां बरेंच कळीत आसा. 450 बाल प्रवादी आनी तांचे मुखार एकलोच एलिया प्रवादी आनी तांकां सांगात हाडिल्ल्या वेळार ताणें तांचे मुखार एक पंताव्हान दवरलें चॅलेंज दवरलें. कोण खरो देव म्हणून आतां रुजू करया आनी थंयसर बली भेटोवंक ताणें सगळे प्रयत्न केले आनी बाल प्रवाद्यांनी अर्दो दीस भोब गेली जाल्यार देवाचें दर्शन तांकां मेळ्ळें ना. पूण एलिया थोडोसो वेळ मागणें करता आनी उजो सर्गीत जावन येता बली भस्म जाता. तें एक घडी जाल्यार तें घडी जाल्या उपरांत आनी एक घडीत थंयसर विवर येयला आनी आहाब रायाक तोच एलिया प्रवादी सांगता पळय देवाचें दर्शन हांगासर ह्या दोंगरार जालां जाल्यार तोच देव आनी एक खुणा करता आनी 3.5 वर्सां येना तुलो पावस आतां येवंक सुरू जातलो आनी सुकी धाड नांपयस जातली. आनी एलिया प्रवादी त्याच कार्मेल दोंगरार एका माट्यांत मागणें करता आनी उपरांत पावस आयलो सुकी धाड पयस गेली.
हो जावन आसा सर्वेस्पराचो दोंगर, सर्वेस्पराचे 1000 पोंडाचो दोंगर, आनी एलिया प्रवादी थंयसर सर्वेस्पराचे 1000 पोंड भोगता, आनी लोकी सर्वेस्पराचे 1000 पोंड भोगता. भावार्थ तसो दोंगर तो. तर आनी एक दोंगरा कुशीन आमी वचुया. कार्मेल दोंगरात हांव सुमार 150 किलोमीटर पयस असो आनी एक दोंगर, जेरुसलेमांतलो काल्वार दोंगर. आनी थंयसर घडिल्लें घडी ती आमकां बरेंच कळीत आसा. जुवांव ताचे सुवार्थेंत 19व्या अध्यायान ताचे विशयांत उलयता. काल्वार दोंगरार जेजून खुर्सार प्राण केलो. पूण प्राण करच्या पयलें घडिल्लें तें घडीत जेजू आपले आवयक आपल्या शिसाची आवय करून दिता आनी आपल्या शिसाक मोरयेचो पूत करून दिता. आनी हो जावन आसा आनी एक दोंगर, भावार्थ तसो दोंगर. आनी ह्या दोंगराक आंकवार मोरी सडली. भावार्थ आपल्या काळजांत जिवाळ दवरून आनी त्याच देवाचेर विश्वास दवरून भरवोस दवरून आंकवार मोरी तो काल्वारीचो दोंगर सडिल्ली. आनी परत आमी कार्मेल दोंगराक फाटीं येता जाल्यार जेजूच्या खुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा उपरांत त्या कार्मेल दोंगराचेर जावची ती घडिता सडीत मापान आनी विशेष रितीन घडटात तें आमकां चरित्र सांगता. प्रत्येक जावन एलिया प्रवादीचे पाटलावदार थंयसर आसले म्हणून संप्रदाय सांगता. तर उपरांत त्याच एलिया प्रवादीन वस्ती केल्या त्या माट्यांत आनी सुवात्यांनी क्रिस्तांव पाटलावदार क्रिस्ताचे शिस थंयसर वेतात आनी तो सुभावार्थ त्या त्रिएक देवाती आशिल्लो तो घट करतात. आनी तांकां तो वळ भाग्यवंत आंकवार मोरी काल्वारीचो दोंगर भावार्थान सडलेली ती बोळ दिता, सकत दिता. आनी ते सर्व तेच भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या मांथाक धरून भावार्थांत फुडें वेतात. आनी अशें ते कार्मेलीत माटवासी भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या मांथाक धरून सांतीपणाचो दोंगर सडटात. तर आमी भावार्थी भरवशान भावार्थ तसो दोंगर सडटा. खंयचो तो दोंगर? ती एक सुवात घे. आयची मागणी आमी पळयले जाल्यार तो दोंगर सुवात न्हय बगार एक व्यक्ती म्हूण आमी समजाता. सुरवेर आमी जमत प्रार्थना मागले हे मिसाचे सुरवेर. आनी ह्या जमत प्रार्थनांत आमी मागले भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या मागण्या मुखांत्र तूं जो पवित्र दोंगर जावन आसच्या क्रिस्त आमच्या सोमयातय आमकां व्हरून पावय. देखून तो दोंगर एक सुवात न्हय बगार एक व्यक्ती आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या मांथाक धरून आमी त्या दोंगरा सरशीन वचूंक आसा आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. देखून भावार्थान तो दोंगर आमी सोडूंक आसा. अशें म्हणटास क्रिस्त म्हणल्या दोंगराक सडच्याक भाग्यवंत आंकवार मोरी आमकां वाट कशी जाता. देखून तिच्या मांथाक धरून तिच्या हाताक धरून तो भावार्थ तसो दोंगर आमी सडटा. आनी तसो भावार्थ तसो दोंगर आमी भरवशान सोडूंक जाय. देखून आनी एक मागणी ह्या 20 वेळार आमी मागतले हांव आनी ते जावन आसा महास्तुतेचें मागणे. आनी ह्या वेळार आमी मागतले हांव अशें पवित्र सभेचे सांदे जावन आसच्या आमच्या सर्वांच्या भरवश असो रूपकार आनी भुजवणेची दिवटी जावन आमी तुजे महिमेच्या दोंगरा तेवशीन आमच्या यात्रीक पयनार समकाताना आंकवार मोरी आमकां प्राकासान भरता. देखून क्रिस्त म्हणल्या दोंगराक आमी सडटा आसतना भाग्यवंत आंकवार मोरयेन तिचे विनवणेन आनी तिच्या जिविताच्या देखीन आमकां दिवचो तो भरवसो घेवन यात्रीक जावन आमी पयन करता. देखून मोगाळ भावा भयणीनो क्रिस्त म्हणल्या दोंगराक आमी सोडूंक आसा आनी मोरयेच्या मांथाक धरून आमी वेता आसतना धैर्य बोळ सकत सवकासाय समाधान आनी घटाय आमकां मेळटा. देखून कार्मेलाची राणी क्रिस्त म्हणल्या
दोंगराक पावोवंक आमकां बळ दिता. देखून कितें भाग्यवंत हांव क्वार मोरयेन केलें तेंच आमी करूंक आसा. आनी तेंच सांत ली हांव व्हरतो आमकां सांगता. मोरयेन कितें केलें? सांत ली हांव व्हरतो म्हणटा भाग्यवंत हांव क्वार मोरयेक देवान विंचली आनी ते भाग्यवंत हांव क्वार मोरयेन पयले आपल्या काळजांत देवाचो शब्द स्विकार केलो आनी उपरांत आपल्या कुसव्यांत त्याच देवाच्या शब्दाक घेतलो. पयले आपल्या काळजांत देवाचें उतर स्विकार करता आनी उपरांत आपल्या कुसव्यांत देवाचें उतर जावन आसच्या त्याच जेजूक क्रिस्ताक स्विकार करता. देखूनच क्रिस्त जावन आसच्या आमच्या सोम्याक स्विकार केल्ल्या वेळार आमचें जिवीत पवित्र जाता आनी क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्या वेळार सकट संगती सारक्यो जातात. तेंच सांग पावलो कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता जेन्ना आमी जेजूक स्विकार करता आनी आमचें जिवीत ताका समर्पिता जिविताचे सकट संगती सारक्यो जातात. जिवितांत आसल्यो काळोखाचे कोणशे नापयस जातात. सर्व सुवात्यांनी उजवाड भरता आनी तो जावन आसा भरवसो आनी त्याच भरवशान आमी फुडें वचूंक आसा. देखून मोगाळ भावा भयणीनो आमी यात्रीक जावन आमचें जिवीत जियेता आनी यात्रेक जावन जिवीत जियेता आसतना सर्वांक सांगाता घेवन वेता न्हय रागाच्या मनोभावान बगार भाव बांधवपणाच्या मनोभावान. आनी तसलोच मनोभाव आमचे थंय घट कर हांव क्वार मोरयेची देख घेवन तिची विनवणी मागोवन तिच्या मांथाक धरून आमी फुडें सरता तर क्रिस्त म्हणल्या दोंगराक सोडूंक आमकां कश्ट जावचें ना. देखूनच आयचें हें येवकरिस्ताचें बलिदान भेटयता आसतना भाग्यवंत हांव क्वार मोरयेची प्रत्येक मजत आनी विनवणी मागया. तीच आमच्या ह्या जिविताक भरवसो जावं आनी तिचे मारिफात आमकां घटाय मेळो. आमच्या जिवितांत कश्ट निरासपण बेजाराय विविध रितीन येता विविध संदर्भांनी येता पूण ती सगळी पयस करच्याक तीच हांव क्वार मोरी आमचे खातीर विनंती करूं आनी येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां घटाय दिवं म्हूण आमी मागया. आमचो भावार्थ उसार्या एकाच देवाक सत म्हणटा सर्व पदवेदार बाप तो सर्गान नितमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूचो रचणार आनी एका सोमियात जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलो सुपूत तो सर्व काळा आदी बापात हांव जल्माला देवात हांव देव उजवाडात हांव उजवाड खऱ्या देवात हांव उपसारलो खरो देव तो देवात हांव जल्माला ताका रोसूंक ना बापाचे सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमा मनशां पासून आनी आमचे सगळे पासून सर्गांत हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव क्वार मोरयेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंस पिलाताकाल ताका कुडसार मारलो ताणें कश्ट मोरान सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसाक तो पुनर्जीवन जालो सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रास वडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता हांव निपजाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरकोन नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदत्ता मदीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा पातकांच्या बोगसना खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भवननी बणिनो
कर्मेलीत वर्देची आध्यात्मिकता आपणाच्या कुटुंबाच्या जिवितांत जियोवची आमची सेक्युलर कर्मेलीत भाव आनी भयणी ह्या वेळार तांच्यो आंगवण्यो नवीकृत करतल्यो. मोगाळ भावां भयणीनो, आमची सर्व प्रार्थना सर्गींच्या बापा समोर उबारून आमच्या तशेंच संवसाराच्या गरजां खातीर बापा लागीं मागया. मागीं आमी पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक पसत सर्वेस्परा बापा तुज्या पुता जेसूच्या सोडवणेचो संदेश संवसाराक पसारूंक विसलेल्या पापालियो सर बिस्पांक याजक आनी रेलिजियोसांक कार्मेल मायेच्या मांतान जियोंकू गरजची जणवाय आनी कालतेपण लाभय म्हूण मागता. मागीं आमी कार्मेलीत धर्मीक भावा भयणी पसत दयाळा बापा मागता आमी कार्मेल मायेची आदर्श घेवन ध्यान आनी ओरे सवाद्वारी अख्ख्या संवसारांत वावर करनासच्या कार्मेलीत भावा भयणी पसत तांणी सदांच कार्मेल मायेचें भाग्यवंतपण निस्कळपण आनी उदारपण तांचे जिणेंत आपणावन ते हेरांक प्रसार करूंक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता. मागीं आमी सेक्युलर कार्मेलीत वर्देच्या तशेंच कार्मेल कुटुंबाच्या सर संध्या पसत मोगाळा बापा सेक्युलर कार्मेलीत वर्देच्या तशेंच कार्मेल कुटुंबाच्या सर संध्यांनी कार्मेल मायेचे आदर्श घेवन सेवेच्या आनी मोगाच्या जिणे मरिपात कार्मेल मायेचें भक्तीपण ताच्या कुटुंबान जियोवन हेरांकी प्रसार करूंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता. मागीं आमी आमच्या दानी आनी हितचिंतका पसत मोगाळा बापा मागता आमी आमच्या गरजांनी सदां आदर दिवच्या सर दानी आनी हितचिंतकां तशेंच विविध रितींनी सेवा आनी कुमक करच्या सर्वां पसत तांकां तुज्या धाराळ आशिर्वादांनी भर. तांच्या उदार मनाक तांकां तूं 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दिवन तांचे कुटुंबाचें जिवीत भावार्थाचें आतर कर म्हूण मागता. मागीं आमी कार्मेल सायबिणीच्या सर भक्तिकां पसत मोगाळा बापा कार्मेल सायबिणीचें पेस्त आचरण करता आसतना आमी सर्वांनी बेंतिणीचें म्हत्व समजून आमकां कार्मेल माये लागीं आसो मोग आनी अभिमान बेंतीन गलच्या मुखांत प्रसारूंक आनी तिचे शेगूण आमच्या जिवितांत जियोवन आत्मीक घटाय जोडच्याक जाय आसली जणवाय तशेंच कार्मेल मायेच्या मांतान अखंड बरवशान जियोवंक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता. माऊनपणान आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. प्रत्येक जावन आमकां आमच्या लागीं कोणें मागणें विचारलां तांच्या गरजां खातीर आमी मागया. सर्गीच्या मोगाळ बापा आमची प्रार्थना तुजे मुखार उबारता. कार्मेल मायेच्या आधारान
सांतीपणाच्या दोंगराक आमी चडशाक तुजी कृपा आमकां लाबोय. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारी फात. मोगाळ भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमचे नकपय सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव पवित्र बापा भाग्यवंत अंकुर मोरयेचे ससायस उगडास काडून भक्तीन ह्यो कानिको आमी तुका भेटयता. तुजे सेवेंत आमचो मोग तिच्या मोगा सारको जावच्याक तुजे सोडवणेच्या कामात आमकां चड लागशिल्ल्यान एकवटाय
हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तयांचे जो ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूं फावो, हो कायदो नेतेसो आणि आमच्या फायद्यासो. कार्मेल माई भाग्यवंत हांव मोरयेक आज आमी मान करता. आपल्या काळजांत विश्वासीपणी तुझे उतर तिने जागयले. आपल्या करण्यांनी तिने तें पाळले. धर्मदुतां संगी मागण्यांत ती थीर रावली आणि आमच्या सोडवणेच्या कामान भागीदार जावन सगळ्या मनशाकुळाची आत्मीक आवय ती जाली. तिच्या पुताच्या भावनांचेर तिका आसो, आवय सारक्या मोगाच्या जतनेस हुस्को केदींस उनो जावं सोना. पवित्र सभेचे सांदे जावन आसच्या आमच्या सर्वांच्या बरवशाचो रूपकार आणि भोसवण्याची दिवटी जावन आमी तुझ्या महिमेच्या दोंगरात येवशीन आमच्या यात्रेक पयनार समकाताना ती आमकां प्राकासान भरता. देखून आतां देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाता तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दितावन आसतम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयता साई. देखून बापा, खालतेपणे आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पाराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका धीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थ तसो घुट परगटुया. बापा आमचे सोडवणे पसवतो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भरू आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नेक दान तो आमकां करूं आनी अशे देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकवा मोरयेच्या तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्ष्यांच्या आनी समेस्त भक्त संगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिच्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लिओ आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी मुनेऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक जे इश्टगतींनी अंतरल्या सुमेस्तांक माय पासन तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक जादूशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टलेल्या पक्षितां तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पर सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वोंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदारकाक उलटेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेविये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेविये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेविये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर्व सुभागी. सुम्या ते म्हजे बेदरेंचे पाक म्हाका फोना पूण जेवत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थोया. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या पुताच्या कुडीने रक्ता वरवीं आमकां पोषण लाभला. तुझ्या मोगाची सकत आमकां घट करूं आनी भाग्यवंत अंकुर मोरयेचे सेवेक समर्पित जाल्ल्या आमी विश्वासपणे तिचो देखी सो चड आनी चड पाटलाव करूंक ती आमकां आधार दिवं. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. बापान आपल्या पुताची आवय जावन मोरयेक विंचून काडली, तो तुमकांय तिची भुरगीं करूं. देव पूत मोरयेत हांव जल्मलो आनी तिका खाल जालो. ताणें केल्ले परी तुमी तिचो मोग करच्याक, तो तुमकां कुरपेन भरूं. सोम्या जो कोण भक्तीपणान कार्मेल मायेची नेसान नेसला, तो तिच्या शेगुणाचो पाटलाव करूं आनी तिचो निरंतर संगात भोगूंक पावूं. आनी सर्व पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. दय करून बसा. गुड इवनिंग. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी हांगासर कार्मेल सायबिणीचे फेस्त भक्तीन आनी संभ्रमान चलयता. जुलयच्या 16 तारखेर आमच्या मायेचें फेस्त जाल्यार सर भक्तिकांक ह्या फेस्तांत भाग घेवचे खातीर आज आमी हांगासर तें संभ्रमते आसा. आनी ह्या संदर्भी कार्मेल मायेच्या मांताकाल वाड्या अखंड बरोवशान हो विशय ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी घेवन 9 दिसांचें नोवेन आमी आचरण केलें. मात्र न्ही आज ह्या संभ्रमांत आमी भाग घेतल्या. ह्या फेस्ताचे सुभाशय तुमकां सुमेस्तांक हांगासरच्या सर्व कर्मेलितांचे नांवे
हांव तुमकां पाठयतां. हॅपी फिस्ट. घट्ट ताळयो आमकांच आमी पळय. भोव न्हू भयणीनो, हे कार्मेल सायबिणीचें फेस्त आमच्या मंगळुरी क्रिस्तवाक ह्या पवित्र सभेक नवें कांय न्हय. कार्मेल सायबिणीची बेंतीन घालचे आमी हर एकले कार्मेल मायेचे मजत आनी आदार जोडलेले आनी आमच्या दिएसीसच्या सुरवेरी हांगासर तेग कार्मेलीत अपोस्तोलीक विकार आसून ह्या दिएसीसेक तांणी मुखेलपण दिल्लें आसा आनी ह्या बेंतिनेच्या आदर्शकाल मोरयेच्या मांताकाल चलोवंक तांणी आमकां मार्गदर्शन दिल्लें आसा. तांचोय आमी आज मनान उडास काडटा आनी ह्या कार्मेल सायबिणीच्या आदर्शकाल जियोवंक आमकां आदार दिवच्या हर एकल्याचो आमी उडास काडटा आनी मोरयेची मजत आनी ससाय तुमचेर आनी सुमेस्तांचेर आमी मागता. भोव न्हू भयणीनो, आयच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसात मानदेक बाब राजेश मेल्विन रोजारियो. गांवांत ते कुप्पे पदावचे आनी ह्याच जुनांत सांजुजे सेमिनरीचे रेक्टर जावन ते नेमक जाल्यात. हांव चिंतां सेमिनरीक भोव तरणे प्रायर रेक्टर जावन नेमक जाल्ले हेंच पयलें आसतलें. अशें जायजे तर तांची शाती आनी कालिती कितलें तें आमी समजूं येता. आनी ह्याच सेमिनरींत आमचे भाव तांचे 3.5 वर्सांचें देवशास्त्र शिकाप शिकतात. रेक्टर जावन नेमक जाल्ले उपरांत पयले पोटी ह्या पोनशेताक येवन आमच्या वर्दीचें मुखेल फेस्त ह्या फेस्ताचें मीस तांणी भेटयलां, अर्थाबरीत शर्मावन दिला आनी आमकां सुमेस्तांक देवाच्या कृपेन भरलां. ह्या तांच्या उदार मनाक आनी ह्या तांच्या सेवेक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमचे कोवेंताचे वडील मानदेक बाब मेल्विन डिकुन्ना ह्या नव्या रेक्टर बापांक सर्व कर्मिलितांचे तशें हांगासर आसच्या तुमचे सुमेस्तांचे नांवे अभिनंदन पाठयतले. रेक्टर बापांनी आनी बाब मेल्विनान मुखार येचें म्हणून विनंती करता. घट्ट 2 ताळयो. तांचे संगता आसात मानदिक बाब डेनियल वेगस डॉमिनिकन, आमच्या दिएसीसच्या रिलिजियोसांचे एपिस्कोपल विकार, तशेंच मानदिक बाब जेम्स डिसोजा सिटी वार्ड्याचे विगारवार, सांजुजे सेमिनरी जिप्पो हांगाचे प्राध्यापक आनी तांचे संगता फिरगस विगार, सहायक विगार, ब्रदर्स, तशेंच दिएसीसच्या विविध संस्थेतावन याजक, रिलिजियसो भावनी भयणी हांगासर आसात. तशेंच आमचेच कर्मेलीत याजक दुसऱ्या कोवेंतांतावन आयिल्ले आसात. तांकां सुमेस्तांक हांव तुमचे नांवे दिनवास पाठयतां. मिसा उपरांत आनी ताळयो 11 पेटया जायत गी. ओके. मिसा उपरांत सर्व याजकांनी आनी धर्म भयणींनी बाळूक जेजूच्या हॉलांत सांगता मेळचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. आज आल्तारीर 2 जण एपिस्कोपल विकार आसात. एकल्याची वळख हांवें सांगली. मानदिक बाब डेनियल वेगस डॉमिनिकन मेळाचे आमचेच दिएसीसच्या सर्व रिलिजियोसांचे एपिस्कोपल विकार. तांचे सांगता आनी एकले आसात आमचेच कर्मेलीत मानदिक बाब जो तावरो. तांकां ह्याच जुलय म्हयन्याच्या सुरवेर उडपी दिएसीसच्या रिलिजियोसांचे विकार जावन तांच्या गवळी बापांनी नेमक केलां. ही आमकां कर्मेलितांक एक अभिमानाची गजाल. ताचे सांगता ह्या पुणशेताक अभिमानाची गजाल म्हळ्यार ह्या कोवेंतांत आनी पुणशेतांत तांणी हांगासर 3 वर्सां सेवा दिल्या. तांच्या ह्या नेमकपणांतय आमी संतोश पावतना तुमचे सुमेस्तांचे नांवे तांकां अभिनंदन पाठोवंक आशेता आनी ह्या तांच्या नव्या जबाबदारेतय देवाची आशिर्वादां आमी सक्कड मागया आनी ही बसवणी तांकां आमी दिवया. मानदिक बाब जो तावरो तुमी हांगासर मुखार येवचें आनी मानदिक बाब मेल्विन डिकोना हांणी तांकां आमचे नांवे अभिनंदन पाठोवचें. घट्ट 2 ताळयो बाब जो तावरो.
आमच्या पात्रून मायेचें फेस्त आचरण करतना आमकां आमचें आपोवणें खऱ्यान जिवंक आनी मिस्सांव वावर बऱ्यान करूंक आदार दितेल्या तुमकां सुमेस्तांक आमी दिनवस्तांव. तुमच्या उदार मनाच्या दाना वरवीं, तुमच्या प्रामाणीक मागणे वरवीं, तुमच्या उत्तेजनाच्या उतरां वरवीं आमी आनी तुमी हांगासर येवचे वरवीं आमकां व्हड आदार आनी बेसांव मेळटा. तुमचो बोवार्थ, तुमची भक्त आनी आमकां तुमी दिवच्या देखी वरवीं आमची धार्मीक जिणी जिवंक व्हड एक प्रेरण आनी मेलफंक्त. त्या संगता हांगासर वावुरच्या बाळूक जेजू कुटुंबाच्या संद्यांचो, इन्फेंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स वेलफेअर असोसिएशनाच्या संद्यांचो, कार्मेल सोजेरांचो, बाळूक जेजू जेवणा समितीचो, सेक्युलर कर्मेलितांचो आमी काळजांतावन उपकार बावडतांव आनी विशेष रितीन आमच्या कॉवेंतांतलीं तशें ह्या पुनशेतांतलीं सर्व कामां सुसूत्र रितीन चलतात तर हाका कारण आसा आमचें सपोर्टींग स्टाफ. तांच्या प्रामाणीक सेवेक आमी आभारी आसां. हाचे भायर खंयच्याच संघ संस्थेचे सांदे जायनासता तांची गुप्ती सेवा दिवची जायतीं आसात. ह्या सर्वांक आमचे सलाम. कर्मेलीत व्हड एक कुटाम हातून आमी याजक, मागीर भितरल्यो माद्री कांकणाडीत तांचे कॉवेंत आसा आनी सेक्युलर कर्मेलीत आसात. त्या भायर कर्मेल वर्दीची आध्यात्मिकता आपणायलेले जायते धार्मीक मेळ आसात. ही सगळां मेळून जैत कार्मेल कुटाम कार्मेलाइट फॅमिली जल्माक येता. सेक्युलर कर्मेलीत सांदे, अपोस्तोलीक कर्मेलीत तशेंच CSST मेळाची सिस्टरां हांगासर आसात. तुमकांय ह्या फेस्ताचे उल्हास. मधुर गायनाद्वारे आमकां हे देवस्तुतेंत भक्तीन भाग घेवंक आदार दिल्ल्या कार्मेल कोयराच्या संद्यांक आमी आभारी जावन आसां. कार्मेल मायेचो आपुरबायेचो ग्रोट्टो ह्या पुनशेताच्या दाव्याक आसा. कशें पोरण्या तेस्तामेंतांतलो कार्मेल दोंगोर सोबायेन भरिल्लो तेच दैवीक सोबायेन हो ग्रोट्टो आज परजळटा. मीच सातेच तुमी थंयसर वचून कार्मेल मायेची सोबाय सागची, मात्र न्ही मोरयेक मान करचो. हो ग्रोट्टो सुरंगारावंक आदार दिल्ल्या मानेस्त कॉलिन आल्लिपादे, ग्लॅनी डेकोरेटर्स, बेन इलेक्ट्रिकल्स हांकां आमी थँक्यू म्हणटा. फेस्ता बाबतींत दान दिवन आदार दिल्ल्या सर्व हितचिंतकांक आमच्या हितेश्रींक आमी मान बागायता. ध्यानवन पब्लिकेशन्स कर्मेलितांचें प्रकाशन. आयच्या ह्या फेस्ताच्या उडासाक एक बूक मोकळीक करूंक चिंता. मानदीक बाब रुडॉल्फ डिसोजा, प्रस्तुत कॅनडांत वावर करचे कर्मेलीत याजक हांणी बरयलेलो देवय तुजें जाळ गूंड उदकाक हें पुस्तक आतां मोकळीक करतना तांचे भाव मानेस्त पॅट्रीक डिसोजा तांणी सांगात दिचें म्हणून हांव उलो करतां. वेदिरसच्या याजकांनी हांगासर मुखार येवचें आनी हो बूक मोकळीक करचो. रेक्टर बापांचे हातीं आतां मानदीक बाब रुडॉल्फ डिसोजा हांणी बरयलेलो देवय तुजें जाळ गूंड उदकांक पुस्तक मोकळीक जाता. थँक्यू. भवन आनी भयणीनो, हें कार्मेल सायबिणीचें फेस्त बेंतिनेचें फेस्त म्हणून नांवाडलां आनी बेंतीन आमकां पयलो कुंभार मेळटा आसतना मेळिल्ली आनी त्या उपरांत ही नेस्ती मुखांत्र आमी मोरयेक आमची शारुतीन मात्र न्ही तिच्या मानतकाल वाडोवंक प्रयत्न करचें जावन आसा. आनी ही बेंतीन जावन आसा मोरयेच्या सांगातपणाचें तशेंच तिचे आदाराची, मजतीचें आनी बरवशेचें संकेत. त्या देखून आमी विशय विंचलेलो मोरी ही आमकां ह्या बेंतिने मुखांत्र कशें बरवसो दिता गे म्हूण. त्या देखून मोरयेची इमाज तुमी थंयसर पळयली जाल्यार थंयसर आसा एक अँकर नांगोर आनी त्या नांगरान उमकळटा बेंतीन. आनी ही बेंतीन आमचे जिविताचें तारूं कश्टां संकश्टांक दुबावाक वळख जाल्ल्या वेळार कशें कार्मेल मायेन तवळच्या वर्दीच्या मुखेल याजकाक सायमन स्टॉकाक दर्शन दिवन
ही बेंतीन दिवन खरमिलीत ओढदो उरतेली बाळतेली म्हणून बसवणी दिल्ली गी तीच बसवणी आमच्याय जिविताच्या कष्ट पयना वेळार मोरी ह्या बेंतने मुखांतर दिवंक आशेता. आतां त्या बेंतिनेचेर आमी आशिर्वाद मागतल्या आनी उपरांत कुमगाराक आयिल्ले प्रमाणे तुमी मुखार येवन ती बेंतीन स्विकार करची. उडास दवरया ही बेंतीन तुमचे खातीर फिलिपिन्सांतावन आमी हाडल्या. आतां ही बेंतीन घेतिल्ले उपरांत ती व्हरून घरा शोकेजीन गे वा वेहिकलार गे दवरची न्हय, म्हाका आमी हरयेकल्यांनी न्हेसची आनी न्हेसचे मुखांतर मोरयेचे शिगूण आमच्या जिवितांत जिवंक आमी एक बद्धता घेता. पळया मुखल्या थोड्या दिसांनी मारनेमी वेस सुरू जाता न्ही गे, आनी त्या वेळार पिली वेश घालून आनी उरले वेस घालून आमच्या घरांनी येतात. पिली वेश घाल्ल्यान इली बरी केल्यार जाता जायना न्ही. वाग असो वेस घाल्ल्यान वागा बरीच नासची, उंदरां बरी नासल्यार जायना. तशेंच आमी बेंतीन घालतले न्ही, मोरयेचे शेगूण आमच्या जिवितांत जिवंक आसा. ह्या खातीर कृपा आमी मागया आनी आमच्या दिएसीसचे एपिस्कोपल विकार ह्या बेंतिनेचेर बेसांव घालतले आनी उपरांत आमी ती तुमकां वाणटले. सकडांनी उबे रावचें. मोगाशानो तुमकां समेस्तांक आयच्या फेस्ताची शुभाशय पाठयता. प्रत्येक जावन जमलेल्या याजक सैरे याजकाच्या तर्फेन ह्या कोवेंताच्या सर्व याजकांक तशेंच भावांक ह्या फेस्ताचे उल्हास. प्रत्येक जाण आयच्या दिसा म्हाका आपोवन दिल्ल्या खातीर ह्या कोवेंताच्या वडिलांक तांचो उपकार बावडटा. सांजुजे सेमिनरीक आनी सांजुजे मोनास्ट्रीक लागशिल्लो संबंद आसा, देखून सांजुजे सेमिनरीच्या तर्फेन सर्व कार्मेलीत याजकांक आनी कार्मेलीत भावांक फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. देव बरें करूं. एक घडी बरोबर मौनपणी आमी मागया. कार्मेल मायाची ससाई आमकां समेस्तांक लाभच्याक ह्या बेंतिने मुखांतर आमकां तिचें रक्षण तशा मानताकाल तिणें सांबाळून व्हरूंक आमी देवाचो आशिर्वाद मागया. प्रार्थुया. सर्व संपूर्ण आनी पवित्र जाल्ल्या देवा, पवित्र स्नानांत पुनः जल्मल्ल्या हर एकल्याक तूं संपूर्ण आनी पवित्र जावंक आपयताय. आज कार्मेल मायेच्या यादोबाच्या दिसा तिणें तिचे संगतपण तशें आदाराची कोणा कशी दिल्ली ही बेंतीन आशिर्वादीत कर. जो कोण मोरयेक आपणाची बद्धता दाखोवन ही बेंतीन न्हेसता ताका कार्मेल मायेची ससाई मेळो. तेजे विनतीन खोट्या दुस्मनांतलें बचाव जावं मरण पर्यंत ती कुरपेंत थीर रावो. बेंतीन न्हेसचे सांगता तांचें जिवीत मोरयेच्या सुगुणांनी नेटयलेलें जावं आनी अशें संवसारी पयन आखेर करून एक दीस आमचे माये संगी तुज्या निवासांत तुका रूप बगूंक तांकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. नमान मोरये. तुझे संगता तूं सुदे आनी सुदेवी फौज कुशीचे जेसू बगेन ती मरे देवाचे नाही आम्हा बापयांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. आतां निमाणे कंतार गायतना आमी सकडांनी बेंतीन घेवची. याजकांनी साक्रिस्ती भितर वचून थंयसर मुस्तायकी काडची. भायर वयता आसतना तुमकां सकडांक गोंडशें वाडटलें तें तुमी स्विकार करचें. याजकांनी आनी सिस्टरांनी आनी भावांनी वयल्या हॉलांत सांगाता मेळचें. देव बरें करूं.
कसला संकस्तानी मोसा फसानी जायना समित्राणी मात माये कर्मेलीच्या फुलां स्वादेक दाखवाले भक्तांच्या वैभवान निस्कळ माये दुर्गुणाचो आसरो तू काल्पनाचे वरपण ज्ञानाची दर्शके मिस्तिकाचे मिस्त्री कोण ना माय तुझे सरी कर आमका जेजू बरी कोण ना माय तुझे सरी कर आमका जेजू बरी हांव आयला कुरड्यांक दिश्ट दिवंक ह्या उतरांनी सोम्यानं आपणाचे मिसांव सुरवातले पवित्र सभेनं हे मिसांव मुखारून व्हेले आमी कर्मेलितांनी 2014 इस्वेंत विजन फॉर फ्युचर ह्या नांवा खाल दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचे एक योजन सुरवातले थोड्यांक कांयच दिसना थोड्यांक इल्लें दिसता पूण हांची भुरगीं भलायकेन बरीं आसात शिकपान हुशार आसात तालेंतांनी भरलेलीं आसात ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचे योजनेंच विजन फॉर फ्युचर ह्या मिसावाक तुमी कशें आदार दिवयात हर एक वर्सा आमी 3 बसांनी बायबल डायरी परगडता कोंकणी इंग्लीश आनी कन्नड भाशेंत ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावयात जावं पुरो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुम्ही पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नावां आमी त्या पानाचेर छापता जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता मात्र न्ही आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा आणि तुम्ही कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता हर एक दिसाची वाचपां कीर्तनां सांताची जिणी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता तुम्ही उपयोग करियेत तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत तर येया तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय ती तारीख त्या दीस कसलो आचरण आसा आणि थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आणि तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा आणि अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया देव बरें करूं.